प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असताना केंद्रान कर्नाटकाच्या म्हादय प्रकल्पाक वादग्रस्त क्लिअरन्स दिले आणि 2 दीस जाले गोंयांत राजकीय वातावरण तापूंक लागला। सुदीन म्हणटा घडला ताची जबाबदारी घेवन पयली मंत्री खासदारांनी देंवचे आणि हो इश्यू घेऊन आम्ही मगो पक्ष सगळ्या गोंयांत भोंवतले ह्या बद्दल दुबाव ना आणि त्याच बरोबर जे अधिवेशन आता एका दिसाचें मागलां ते जावपाक जाय आणि ताजे बरोबर त्या दिसा ठराव जावपाक जाय। जर एका म्हयन्यात जर हे डिसिजन त्यांच्या फाटल्यान घेना आसत जाल्यार सगळ्यांनी सामुदायिक इन्क्लुडींग मुख्यमंत्र्यान एकट्यान रिजिग्नेशन दिवन कांय अर्थ ना। 40 आमदारांनी रिजिग्नेशन दिवन ताजे बरोबर 3 खासदारांनी दिवपाक जाय जाल्यार गोंयचेर कितलें प्रेम आसा, गोंयकारपणाचेर कितलें प्रेम आसा आणि गोंयकाराचेर कितलें प्रेम आसा हें आमकां कळटा। विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हादयचेर खासा अधिवेशन मागता, ते शिवाय प्रधानमंत्र्याकडेन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरूंक जाय। हांव चीफ मिनिस्टराक अर्ज करता की एक जाता तितले बेगीन ताणें असेंब्लीचें स्पेशल सेशन मागोवचें एक्सक्लुझिवली फॉर डेलिब्रेशन्स डिस्कशन्स ऑन म्हादय इशू आनी ताजे बरोबर रोखडेंच एक ऑल पार्टी डेलिगेशन ताणें लीड करचें टू द प्रायम मिनिस्टर टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर दॅट दीस इज एन इनजस्टीस टू द स्टेट ऑफ गोवा। रोहन म्हणटा केंद्रान म्हादयचे कर्नाटकाक दिला ते क्लिअरन्स म्हणल्यार गिफ्ट। By now, the Chief Minister should have found an appointment with Amit Shah, who is directly involved in the political situations of Goa when time came, right from formation of Manohar Parrikar government, right from formation of the erstwhile Dr. Pramod Sawant government, जेन्ना आमी आशिल्ले आनी ताच्या मागीरूय। सो आज ही भूमिका गोंय ल्हान काय गोंयाक प्रायोरिटी ना, कित्याक एक वाटेन प्रायम मिनिस्टर मोदीन म्हणलां गोंय ल्हान पूण आपल्या काळजाक लागीं म्हणून। समज काळजाक लागीं जाल्यार ताजे कडेन उलोवन अमित शाहजी कडेन उलोवन हो रिजॉल्व करपाक जाय इश्यू एंड इमिजिएटली एक्शन हेज टू बी इनिशिएटेड। कोणें जावडेकर बाबान ट्वीट घाली, डिलीट केली। ट्वीट डिलीटिंग डज नॉट डिलीट द थॉट, ट्वीट कॅन ओनली डिलीट अ सोशल मिडिया ट्वीट। मुख्यमंत्री म्हणटा राजिनाम्यांनी प्रश्न सुटपाचो ना, विशय गंभीरपणान हाताळचो पडटलो। ह्या विशयाचेर खंयसरूच आमी मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करचे ना म्हणून। जर दुसऱ्यांनी म्हाका म्हादयचेर सांगपाची गरज ना, म्हादयच्या हो विशयान आतां ना, काही लोकांक म्हादयचें स्वप्न आतां पडलां आसतलें। हांव आमदार आनी आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां म्हादय म्हाका खबर आसा, म्हादयचें उगमस्थान हांवें पळयलां, म्हादयचें उदक कितलें डायवर्ट केलां हें पळयलां, म्हादय भवन हांवें पळयलां। जेंकां म्हादय खबरूच ना पळय न्हू रे, ते ह्या विशयाचेर उलोवंक शकतात आनी म्हाजें रेजिग्नेशन विचारूंक शकतात। ताच्या पयलीं म्हादय खातीर कितें करपाचें तें पयलीं पासून हांव त्या आंदोलनान आसा म्हणून सांगलें। म्हादय म्हाज्या खातीर तितकी खूब म्हत्वाची आसा। हांवें जें म्हटलां पळय म्हाज्या ट्विटान की म्हाका म्हादय आई पेक्षाय चड आसा, हांव परतूय रिपीट करतां आनी म्हादयच्या बाबतींत हांव तितकोच सिरियस आसा। रिजायन करून म्हादयचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता तेका दिसता कितें खबर, आपूण सत्य भायर म्हणून रिजायन जावचो दिसता आसतलो। गोंयांत राजकीय वातावरण तापूंक लागतकीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकराक चीट बरयली। कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाक दिल्ले एनवायरमेंट क्लिअरन्स फाटीं घेवचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान चिटयेंत बरयला। म्हादयचेर अर्दे गोंय आनी 4 अभयारण्यां जगतात। म्हादय केस सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलात आसतना कर्नाटकाक क्लिअरन्स दिवंकूच जायना म्हूण मुख्यमंत्र्यान बरयला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।